म्हापशा मामलेदार बिल्डिंगेच्या वाठारात इलेक्ट्रीक मोटारीक आणि मोटरसायकलींक चार्ज करपाक लायिल्ले चार्जिंग पॉयंटाचे मशीन सध्या धूळ खायत पडला। लोकांक हे मशीन खंय आसा तें लेगीत ना कळपाची परिस्थिती ह्या मशिनाचेर आयला। मशिनाच्या चारी वाटेन झाळकुटे वाडल्यात। तशेंच ताच्या मुखार लोकांनी गाडयो पार्क केल्ल्यान हे मशीन लिपता। हो प्रश्न जाता तितले बेगीन सुटावो करचो अशी मागणी थळावे लोक करतात। पयलीं टेंडर काडपाचो आसता। तो टेंडर काडप, ताका पयशे पयलीं इन्वेस्ट करप आनी मागीर ताजें कितेंय जावं पाड पडो कोणाक पडलेलें नासता। सो सांगपाची गोश्ट हे जे आतां पळय हांगासर तुमी पयलां बरयल्लें आसा इमर्जन्सी सर्वीस लिमिटेड हे बरयल्लें आसा। हे तुका गाडयो चार्ज करपाचे, ह्यो गाडयो 4 व्हिलर 2 व्हिलर हांगा चार्जिंग करपाचें फ्री। हे लोकांक जाल्यार कोणाक चडशें खबरूच ना। खबर ना केन्ना घातलें कितें कोण जाणा। आतां तेका तेजे बाबडे म्हणजे मशीन जें अशें आहा पळय तेजें हाल, ताका वत लागता, पावस लागता, एका झाडांक सुद्दां चुरचुर येवन झाडांनी आपूण स्वता एका कवर केल्लें आसा, कळ्ळें तुका। म्हणून सांगपाक सोदता की हे जें घातलां पळय हांगासर हे कोणाक लागून घातलां। जे हांगा गाडी पार्किंग जाल्या पळय, पार्किंग सुद्दां गाडयो जाल्या हांगासर, ही पार्किंगची गाडी जाल्या पळय, दुसरी गाडी कोण कशें हाडून घालतलो हे लोकांक खबर ना। सो लोकां वांगडा पयली मॅसेज सांगपाक सोदता जेचे कडेन इलेक्ट्रीक बायक जावं कार आसा पळय तेंच्यांनी हांगासर हे चार्जिंग मशिनां म्हापसा मामलेदार आमचे डेप्युटी कलेक्टरा कडेन भायर सरता पळय, गेटीर गाडयो भायर काडटात थंयसर हे मशिनां लेफ्टाक, थंयसर येवन तुमी तुमच्यो गाडयो बायक चार्ज करूं शकता। आनी दुसरी सांगपाची म्हणजे गोश्ट ते सायडीक जे आसा पळय थंयसर जे मेन एंट्रन्स आसा मामलेदाराचें मेन, थंयसर तुका सेपरेट आसा लायल्ले ते कोणाक व्हडले जे डेप्युटी कलेक्टर जावं आनी कोण तेंच्या गाडी हांगा आसतले। म्हणटून हांव सांगपाक सोदतां की हेजेर मातशें मेंटेन करपाक जाय हे सारके लोकांनी, म्हणजे गोवोरमेंटान, आनी लोकांक कळोवपाक जाय। आतां जशें म्हाज्या कडसून आनी मिडिया कडल्यान जें आतां लोकांक कळटलें की बाबा हांगासर मशीन आसा, सो फाल्यां येवपाचें आनी हेची कोणी काळजी घेवना। जी हांगा पार्किंग जाल्या गाडी ती काडपाक ममलेदारा कडेन मागता की तेणी मातसो लक्ष घालपाक जाय हितून। आनी परत दुसरी गोश्ट